नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। दूधसागर धबधबा पळोवक प्रवासी लोकांक बंदी। जगप्रसिद्ध आशिल्लो दूधसागर धबधबा पळोवक खूब इतले प्रवासी लोक येताले, जाल्यार थोडे प्रवासी धबधबा पळोवचे सोड सोरो पिवचे, परिसराचे नुकसान करचे, रेल्वे मार्गात फातर दवरचे अशे नाकजाल्ले कार्य करताले। तसमण रेल्वे खात्यान ह्या धबधब्या लागीं वचूंक बंदी केला। शनिवार आणि आयताराक धबधबा पळोवक प्रवासी लोकांक खूब गर्दी केल्ली। या टायमार थोड्या प्रवासी लोकांन सोरो पिवन थंय आशिल्ल्या पोलीस कर्मचाऱ्याक मारहाण केली। या घटने लागून या धबधब्याकडे वचूंक प्रवासी लोकांक बंदी घायला। गांजा व्यापार करते आशिल्ल्या दोन युवकांक पोलिसांनी ताब्यात घेवन तांचे कडच्यान 518 ग्राम गांजा जप्त केल्ली घटना मुर्डेश्वर पोलीस स्टेशना हद्दीत घडली। मुर्डेश्वर पोलीस स्टेशना भागायोचे बैलूर ग्रामाच्या रेल्वे ब्रिजा लागीं दोन युवक गांजा व्यापार करते आशिल्ल्याबद्दल माहिती मेळिल्ल्यान पोलिसांनी धाड घायली। उडपी जिल्ह्याच्या बैंदूर तालुक्याचे 22 वर्स वयाचो मोहम्मद जुहेर हसन आणि 19 वर्स वयाचो अपनान अहमद मामडू हेमकां ताब्यात घेयले। तेमचे आशिल्लो 518 ग्राम गांजा जप्त केला आनी क्रम घेयले। सद्याक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बंद आशिल्लो गांजाचो वास परत येवंक लागला। पोलीस बी गांजा व्यापार बंद करूंक खूब प्रयत्न करते आसात। माजळी चेकपोस्टाचेर वाहन तपासणी करते असताना एक लॉरीत सुमार 2,500 लिटर गोंयचो सोरो मेळ्ळो। एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यान त्या वाहन चालकाक आणि वाहनाक ताब्यात घेयला। आंध्र प्रदेश राज्याचे कंटेनर लॉरी टँकर लॉरीचेर गोवाचो सोरो कर्नाटका गेट पास करून व्हरचे आतां पत्तो लागू लागला। अनमोड चेकपोस्टाचेर एकच आठवड्यात 2 लॉरी जप्त केल्ले। तशेंच आतां माजाळी चेकपोस्टाचेर बी आंध्र प्रदेशाची लॉरी जप्त केला। निस्त्यावरच्या बॉक्सात गोवाच्यान सोरो व्हरते आशिल्ले आतां सद्याक पत्तो लागू लागला। तेजेर माजाळी चेकपोस्टाचेर आनी अनमोड चेकपोस्टाचेर सगळी गाडी तपास करतात। आज सकाळी माजाळी चेकपोस्टाचेर येयले आंध्र प्रदेश नोंदणूक संख्या आशिल्ले कंटेनर लॉरी तपास केले तेन्ना बॉक्सात सोरो आशिल्लो पत्तो लागलो। लॉरी चालक आंध्र प्रदेश राज्याचे नेल्लूर जिल्ह्याचे मनोज पुनिवर्ती हेमकां ताब्यात घेयले। जप्त केल्ल्या सोऱ्याची आनी लॉरीची किंमत 20 लाख असो अंदाज केला। एक्सायज अधिकारी सुवर्णा बिनायक हेमगेल्या मार्गदर्शनात क्रम घेयला। कोरोना लॉकडाऊना टायमार त्रासात आशिल्ल्या 63,000 गरीब कुटुंबाक आहार धान्य किट वितरण केले आणि 30,000 मेडिकल किट वितरण केले। जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेलो येल्लापूर नागरिकांनी सत्कार केलो। आपल्या क्षेत्राच्या गरीब लोकांक आहार धान्य आणि मेडिकल किट वितरण करून कोरोना लॉकडाऊना वेळाचेर मदतीचो हात दिल्लो मंत्री शिवराम हेब्बार हेमकां येल्लापूर नागरिकां वतीन उद्योगपती बालकृष्ण नायक हेमगेल्या पुढाकारांत सत्कार कार्यक्रम जालो। मंत्री शिवराम हेब्बार आणि तेमगेली धर्मपत्नी वनजाक्षी हेब्बार हेमकां सत्कार केलो। ह्या कार्यक्रमात खूब इतले गण्य व्यक्ती उपस्थित आशिल्ले। ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವ ಸಚಿವರ ಪೈಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ। ನಮ್ಮ ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಶಿರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಅಮೃತಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 76 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 67 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। त्यापैकी कारवारात 2, अंकोला 4, कुमटा 13, होन्नावर 8, भटकळ 5, शिर्शी 16, येल्लापूर 10, मुंडगोड 8 आणि हळयाळात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळाली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 51,969 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। त्यापैकी 50,848 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 410 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात। आजपर्यंत कोरोना पायान उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 711 लोकांले मरण झालं। आयचे इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।